देव बरो दीस दिवंक तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. जुआंव 24-19 वोड 25 ते 34. जेजूच्या कुर्सार सोर्शी ताची आवय, ताच्या आवयची भयण, केलोफासाची पोतीन मारिया आनी मागदलाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपले आवयक आनी तिचे कुशीक उबो आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हणलें, ओस्तोरे, हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हणलें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार तावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. ह्या उपरांत सगलें संपादलें म्हूण जाणो जावन पवित्र पुस्तक सुपूर्णायेन पाळोवन येवचे खातीर जेजून म्हणलें, म्हाका ताण लागल्या. शिरक्यान बोल्लोले 2 दूल थंय आसले. ताणें शिरक्यान बडयलोले एक आलोंबे बोडेक लावून ताच्या तोंडाशी पावयले. शिरको चागलो तेन्ना जेजून म्हणलें, संपादलें, आनी तोकली बागोवन ताणें प्राण सोडलो. तो तयारेचो दीस आसलो आनी खेरीत दोपाजेचो सोनवार लागीं पावलोलो. देखून सोनवारा दिसा कुडी कुर्सार उरोना जावंक ताचे पांय मोडचे आनी ताच्यो कुडी काडून व्हरच्यो म्हूण जुदेवांनी पिलाता कडेन मागलें. सैनीक आयले आनी जेजू बरोबर कुर्सार मारलोल्यांचे पयल्यांचे तशेंच दुसऱ्यांचेय तांणी पांय मोडले. पूण जेजू शी पावतोच तो मेलो म्हूण पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले नात. पूण एका सैनिकान एक बालो घेवन ताची कूच विडली आनी रोखडेंच रगत आनी उदक व्हांवलें. सर्विस्पराचें उतर. सर्विस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ. शीस थोड्या जाणांक घेवन मागणें करूंक बसले. जेजूची आवय मारिया बी आसली आनी तांचें मागणें एका मोनाचें आनी एका काळजाचें जालें. आमी मागण्यांक बसता तेन्ना बापा लागीं एक मोन आनी एक काळीज मागुया. शुभ वर्तमानांत भाग्यवंत जुआंव जेजूच्या मरणाचो देखावो आमच्या दोळ्या मुखार हाडटा आनी जेजूची आवय थंय आसली म्हूण आमकां उगडास कोत्ता. मारयेक आमचे आवय तशेंच पवित्र सोबेची आवय म्हूण दाखयता. मारयेन जेजूक सदांच सांगात दिलो. आयज पवित्र सोबा तिच्या मानता चलता. मारिया माता इगोर्जेक व्हडांतलें व्हड देणें. आमेन.